हे ज्यो गायडलायन्स इश्यू जाल्यात जातूंतल्यान वेगळी कंडिशनां मुखार येता ती दिश्टी पडटात आनी ही गायडलायन्स मिडियाक कशी आडोवप ह्या प्रयत्नांतल्यान ही गायडलायन्स इश्यू जाल्यात. ती जर गायडलायन सगळी सविस्तर वाचली ती कंडिशन फुलफिल करपाक गोंयचे कितले मिडिया आसतली हो एक व्हडलो दुबाव येता. वेगळी जी कंडिशनां तेणी घातलेली आसा ते जावं 15,000चे सर्क्युलेशन, एक कंडिशन जाता की 10 लाखाचे टर्नओव्हर ते सुद्धा ओनली बाय सेलिंग न्यूज म्हणजे तुझे ऍडव्हर्टाइजमेंट सुद्धा तितूंक ऍड जायना. म्हणजे 10 लाख जो न्यूज सेल करून दुसरी म्हणटा ऑनलायन तूं सबस्क्रिप्शन तुमचे जावपाक जाय, पण म्हणटा 10,000 व्ह्यूज जावपाक जाय दिसाक ऑनलायन. म्हणजे ही सगळी कंडिशनां पळयली जाल्यार पयलो काँग्रेस पक्षाच्या तकलेन आनी लोकांच्या तकलेन प्रश्न येता की बीजेपी सरकाराक ह्यो गायडलायन्स अशे तरेन हाडपाची गरज कितें जाली, कित्या खातीर भाजपाच्या ह्या सरकाराक जे वेगळे अलायन्स पार्टनर आसात तांकां दिसलें की हे गायडलायन्स घालपाक जाय. गायडलायन्स केन्ना घालता तेजे फाटल्यान एक पार्श्वभूमी आसता, कितें तरी जालां आसतलें, अशें कितें घडलें गोंयांत, अशें मिडियांनी कितें अबाब केलें की मिडियाचेर येदो व्हडलो हल्लो ह्या लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. हें काय दुबाव येता की हेजें कारण की मिडिया ह्या सरकाराची ज्यो वायट चल्लां ते मुखार हाडटा म्हणून मिडियाक हाडोवपाचो प्रयत्न करतात काय ह्या सरकारांतली वायट लोकविरोधी आनी जे वायट चलता ते मिडिया लोकां मुखार हाडटा म्हणून ही एक व्हडली गदा मिडियाचेर हाडपाचेर सुरू केल्ली आसा काय कितें असो दुबाव लोकां मुखार येता. खंयचीय मिडिया जर ताचो दुरुपयोग करता आपल्या मिडियाचो आनी रॉंग इन्फॉर्मेशन जर स्प्रेड करता, फॉल्स रिपोर्टिंग करता जाल्यार तेची तरतूद गोंय सरकारा कडेन नलडी आसा, गोवा असेंब्लीन आसा. हक्कभंग कारवाई करपाचे प्रयत्न सरकार हेजे पयलीं केल्ले आसात खुबशे मिडियाचेर. सो कायदे ऑलरेडी आसात. हे सगळे कायदे आसतना हे वेगळ्यो गायडलायन्स काढून मिडियाक हाडोवपाचो प्रयत्न सरकार कित्याक करता हे सरकारान आनीक स्पिकरान लोकां मुखार पयलें स्पश्टीकरण करपाक जाय. कारण ऑलरेडी लॉज आर देयर इन द प्लेस, रूल्स आर देयर इन द प्लेस, नेसेसरी पावर्स आर देयर विथ द गव्हर्नमेंट एंड द स्पीकर. पण हे सगळे आसतना वेगळे गायडलायन्स काढून सगळ्यांक कुशीक काडपाचो प्रयत्न आनी सरकाराचें कितें चल्लां तें लोकां मुखार नजरेक हाडपाक येवप ना. काय मिडियाचें तोंड बंद करपाक म्हणजे मिडियाक सामकें ब्लॉक करप, सारकें बंद करप तेंचे तोंडूच की तांकां आनी कांयच उलोवपाचे संदी दिवप ना हो सरकाराचो प्रयत्न आसा हितूंतल्यान दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता आमच्या स्पीकराक कॉन्स्टिट्यूशन खबर ना आनी कॉन्स्टिट्यूशनाचो जो एक हक्क दिल्लो आसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आनी तातूंतल्यान मिडियाक पावर दिता फ्रीडम ऑफ प्रेस. हो कित्याक दिता की ज्यो कितें सरकारान कितें चल्लां त्यो लोकां मुखार हाडप, तेचो प्रचार करप. आमच्या डेमोक्रेसीक कॉन्स्टिट्यूशनान एक फोर्थ इस्टेट म्हणजे मिडियाक एक वेगळें स्थान दिल्लें आसा आनी जे डेमोक्रेसी बिलीव करतात त्यांचं तें काम आसा, आमचेंय तेंच काम आसा की मिडियाचो हो हक्क आमी सांबाळपाक जाय, तो हक्क आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हो हक्क बीजेपीन दिवपाची गरज ना. बीजेपी फावर करना, आमी फावर मागनात. आमी जे कॉन्स्टिट्यूशनात प्रोविजन दिल्ली आसात त्यो प्रोविजन तुमकां
हाडून काडपाचो अधिकार कसोच ना. तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनाच्यान व्हडले न्ही. स्पीकर इज नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्युशन. स्पीकर हॅज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया. And we all are bound, and we are binding to see that all the constitutional provisions are upheld. And that is why Congress, with all its force at its command, demand with this government and the Speaker to immediately withdraw these guidelines, which are अनकॉन्स्टिट्युशनल. हांव तेका अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा, हांव तेका अनडेमोक्रेटीक म्हणटा, हांव ते एंटी डेमोक्रेटीक म्हणटा. आनी हो एक मिडियाक सोदोवपाचो आनी मिडियाचेर कंट्रोल घेवपाचो एक हे पावल आसा.